राकेश राकेश काय वाटलं अँगल चेंज झालं मला एकच सगळं झालं ते टाका तेवढ्या दूर हां त्यांना मार्चर आहे आमचे सांगते पडतात कितना मोठा सगळे मोठे त्याच्यामध्ये तुम्ही डीजीबी नानोडा झाला ते सगळे फ्रुटाचेच घेतले नाही पयर ना थोडे हेजे घेतले मेडिसिन हां कुठं खायचा अरे बात केली मध्ये फुला घालपा येते ते ना ती घालते ना पुढे येवपा जातले पुढे आहे ना शहीदों का सलामी देगा सलामी जस्ट गार्ड जस्ट
me prompt reply. Whether I am happy or not, people we are happy. साहब से दोनों मंत्री लोग हैं नहीं है नहीं है ठीक है अठरा जून क्रांती दिनाच्यो आज सगळ्यात पयलीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जेंच्यांनी क्रांतीची ज्योत मडगांवांतल्या लोहिया मैदानाचेर लायली आनी तांचीच स्फूर्ती घेवन गोंयांत कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी हांच्यांनी गोंयच्या मुक्ती संग्रामाची क्रांती ही 18 जुनाच्यान सुरू जाली. पुरुषोत्तम काकोडकरा पासून लोहिया पर्यंत लोहिया पासून डॉक्टर पुरुषोत्तम काकोडकर लवंदे आणि कितलेशेच मिनीजीस असे खूप जाण स्वतंत्र सैनीक ज्यांच्यांनी ह्या मुक्ती लढ्याच्या संग्रामात आपली पूर्ण जे सर्वस्व जे आसा अर्पीत केलें आणि ताज्या उपरांत कंटिन्युअसली पोर्तुगालांच्या विरोधात लढपी ह्या लढाईत 1961 ही ऑपरेशन विजय हातूंतल्यान गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी. आयच्या दिसा ही हांव परत एकदां जे सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आर्गां ओंपता. हे हयात आसात जे हयात ना ह्या सगळ्या जाणांक जे गोंय सरकारच्या वतीन हांव आर्गां ओंपता. आयच्या दिसाक तांकां याद करता आनी खऱ्या गोंयांत म्हणजे खरी क्रांती ही डॉक्टर लोहिया आनी तेन्ना सुरू केल्ली. म्हणूनच तर आमकां तेन्ना आज 1961 आमकां मुक्ती मेळपाक शकली. म्हणून हांव परत एकदां समेस्त सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आर्गां ओंपता आनी तांकां आयच्या दिसा याद करता. बऱ्याचशा थोड्या राजकीय पक्षांक आतां राजकीय क्रांती घडोवपाची आसा. म्हाका दिसना की आमचो राजकीय स्वार्थ उरचो न्ही. आमकां राज्याच्या हिताच्या नुसार क्रांती घडोवपाक जाय. राज्याची क्रांती घडोवपाक जाय. राजकीय पक्षांची क्रांती न्हू. आनी ताकाच लागून गोंयांत वेगवेगळ्यो क्रांती करपा खातीर शैक्षणीक क्रांती आसतली, औद्योगीक क्रांती आसतली, वेगवेगळी क्षेत्रां आसा. समेस्त सगळ्या लोकांचो हांव आधार मागता, सपोर्ट मागता आनी म्हाज्या बरोबर आसलेले म्हजे सगळे सहकारी हांच्याय कडल्यान सगळ्यां कडल्यान अपेक्षा करता की नवी क्रांती गोंयांत घडोवपा खातीर सगळ्यांचो सदोदीत हातभार आसचो, सहभाग आसचो. म्हाज्या बरोबर आसलेले म्हजे सगळे मंत्री, आमदार, राजकीय पक्षाचे सगळे फुडारी हांच्यांनी गोंयच्या दृश्टीन क्रांती घडोवपाचो सदोदीत प्रयत्न करचो अशें म्हाका दिसता. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जेन्ना 18 जुनाक धरलो आनी परत तांकां थंयसरल्यान तांकां अरेस्ट केली खरी, बट लोकांचो जेन्ना जमाव पळोवन तांकां जेन्ना परत वचपाचें जालें तेन्ना तांकां कुळ्यांतल्या रेल्वे स्टेशनाचेर तांकां परत एकदां बेळगांवांत व्हरपाक तांच्यांनी पोर्तुगीजांनी बेळगांवांत व्हरपा खातीर तांच्यांनी कुळ्यांतल्या रेल्वे स्टेशनाचेर येयलो तेन्ना तांच्यांनी एक उतर परत सांगलें, मी परत येणार. आनी सप्टेंबरांत खरोखरूच ते परत आयले आनी निश्चितच रित्यान गोंयांत तांच्यांनी कालूच म्हणजे लोहिया फावंडेशन हांच्या वतीन एक्शन इन गोवा म्हणजे ह्या पुस्तकाचें इनॉग्रेशन्स म्हज्या हस्ते म्हणजे वर्च्युअली म्हाज्या हस्ते ऑलरेडी जालां. आज लोहिया मैदानात मडगांवांत तांचो परत एकदां म्हणजे तांच्यांनी एक्शन इन गोवा ह्या पुस्तकाचो लोहिया फावंडेशनच्या वतीन सुवाळो गोंयांत घडोवन येता. खूब बरें दिसता की लोहियांचें तेन्नाचें भाशण लोहिया वाचपाक शकलें ना, पण आज गोंयच्या युवकांच्या समोर परत एकदां आमी तें हाडटा जेणे करून गोंयच्या लोकांक म्हणजे गोंयच्या तरणाट्यांक तेन्ना क्रांती कितें जाल्ली ही कळपाची गरज आसा. अदरवायज म्हणजे ही क्रांती जर लोकांक कळना, तें भाशण जर लोकांक कळना जाल्यार स्वार्थी राजकीय पक्ष आतां आपल्या राजकीय पक्षाची क्रांती घेवन फुडें वचपा खातीर फुडें सरसावतले. आमकां गोंयांत क्रांती घडोवन हाडपाक जाय, गोंयच्या विकासाची क्रांती घडोवन हाडपाक जाय, उदरगतीची क्रांती घडोवन हाडपाक जाय. आमकां नव्या गोंयची क्रांती घडोवन हाडपाक जाय, स्वयंपूर्ण गोंयची क्रांती घडोवन हाडपाक जाय. आनी निश्चितच म्हाका खबर आसा गोंयचे म्हजे सगळे भाव आनी भयणी ही क्रांती घडोवन हाडपा खातीर आमकां सहकार्य करतले हाची अपेक्षा करता. देव बरें करूं.
स्टेट फंक्शन सकाळी झाली पण थोडे पॉलिटिकल पार्टीन इव्हिनिंग फंक्शन राज्याचो सुवाळो सकाळी जाता दर वर्सा सकाळी जाता हांगासर जाला लोहिया मैदानाचेर जाला फोंड्यांतल्या क्रांती मैदानाचेर जाला दुसऱ्यो पॉलिटिकल कोण पार्टी कितें करता हें आमकां घेणे देणें ना पण सरकाराचो कार्यक्रम खरें म्हणजे पॅन्डेमीक ना जाल्यार हे फावटीचो 75वो क्रांती दिन आसलो तो खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे 60व्या मुक्ती वर्साच्या सुवाळ्यात 75वो क्रांती दिन खूब व्हडलो सुवाळो जातलो आशिल्लो बट पॅन्डेमीकच्या कारणान आमी हो सुवाळो करूंक शकूंक ना बट तरी सुद्दां म्हणजे लोहियांचो याद आनी लोहियांचो उडास आनी लोहियांचो इतिहास गोंयच्या मुखार हाडपा खातीर उरलेल्या 6 म्हयन्या भितर निश्चितच रित्या म्हणजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांचेर आधारीत व्हडलो कार्यक्रम करपाची सरकारची इच्छा कोविडच्या विरोधात आरोग्य क्रांती कशी सुरू आहे कोविड करून कमी म्हाका होताना दिसता दिसतं निश्चितच तुवें बरो विशय सांगलो कोविडच्या विशयाचेर आरोग्य क्रांती जर पळयत तुमी जाल्यार तुमी सावथ गोंयचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पळयात थंयसर आशिल्लो आमी ऑलरेडी जो LMO टँक प्लेस केलो थंयसर PAC प्लांट घातलो आमी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुरू केलें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वीच इज 500 बेडेड थंयसर व्हडलो LMO टँक 20 मॅट्रिक किलोलिटरचो टँक 20,000 किलोलिटरचो टँक आमी उबो केलो थंयसर आमी PAC प्लांट घालता ओल्ड GMC कडेन आमी 20,000 किलोलिटरचो टँक एस्टाब्लीश केलो थंयसरूय आमी PAC प्लांट घालता नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हांगासर आमी LMO टँक उबो करता आमी थंयसरूय PAC प्लांट घालता इवन दो SD हॉस्पिटल फोंडा हांगासरूय आमी ऑक्सिजनची सोय आनी उपलब्ध करून दिता चिकाले हॉस्पिटल म्हणजे आरोग्याच्या क्षेत्रात हर एक तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात सगळ्यो सोयी आनी अलॉंग वीथ द इन केस चुकून जर म्हणजे आमी जाका म्हणटा की थर्ड वेव चुकून आयली येवची न्ही देवा लागीं मागता चुकून जर आयली जाल्यार ताच्या खातीर म्हणजे स्पेशल कमिटी आसतली टास्क फोर्स कमिटी आसतली म्हणजे ओवर प्रिपेरेशन जाका आमी म्हणटा तें ओवर प्रिपेरेशन थर्ड वेव खातीर आमी ऑलरेडी केला हीच आरोग्य बाबतीतची व्हडली क्रांती गोवा का कितना इम्पोर्टेंट है 18 जून 1946 में गोवा के इतिहास में ये क्रांति दिन है एक क्रांति दिन बोल के अभी तक मनाया जाता है 1947 में भारत देश स्वतंत्र हुआ तो 1946 में फर्स्ट टाइम जब तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यानी डॉक्टर मिनीजीज के साथ गोवा में आए तभी उन्होंने पहले दिन यानी मडगांव के अभी जो लोहिया मैदान बोल के जाना जाता है वहाँ से पहली बार जय हिंद का नारा लगाया और उन्होंने जो गोवा के आज़ादी के लिए जो स्पीच देना चाहा वो मैदान जो लोहिया मैदान था और तभी से जय हिंद का नारा और आज़ादी का नारा आज़ादी की क्रांति गोवा के सभी स्वतंत्र सैनिकों ने एक ऊर्जा दी और तभी से क्रांति लेके सभी स्वतंत्र सेनानी यानी गोवा के आज़ादी के लिए इकट्ठा हुए पहली बार गोवा में इतने सारे बड़ी मात्रा से इकट्ठा हुए स्वतंत्र सेनानी इकट्ठा हुए जो 18 जून को हुए इसीलिए तभी से लेके आज तक ये क्रांति दिन मनाया जाता है इस बार का अमृत महोत्सवी क्रांति दिन था लेकिन कोविड के वास्ते हम बड़ा क्रांति दिन नहीं मना सके डॉक्टर लोहिया की याद गोवा के मन में हमेशा के रहने के लिए इस आगे आने वाले 6 महीने में एक बहुत बड़ा फंक्शन लोहिया के नाम पे गोवा में होगा डेफिनेटली द एक्शन इन गोवा जो लोहिया फाउंडेशन ने जो बुक पब्लिश किया वो हर स्कूल तक जाने के लिए कॉलेज तक यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए यानी हमारी कोशिश रहेगी और गोवा के मुक्ति संग्राम का इतिहास हर लोगों तक जाना चाहिए यही हमारी प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है सर कोविड का आज गोवा में डेफिनेटली प्रेजेंट सिचुएशन गोवा में पॉजिटिविटी रेट तो 8 तक आ गया है रिकवरी रेट जो है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली द 95% है और डेथ रेट भी कम आया है 6 तक आ चुका है डेफिनेटली आगे आने वाले कुछ दिन में पूरा कोविड का सिचुएशन गोवा में कंट्रोल होगा इसलिए सभी लोगों का सहकार्य अपेक्षित है लास्ट क्वेश्चन सर अभी आपका मिलते ही इलेक्शन में चले गए क्या नहीं तो आप पोस्टपोन होएगा सर इलेक्शन कमीशन मुझे लगता है कि इलेक्शन डिक्लेयर करता है लेकिन बाकी सभी जब तक अभी के सभी जो इलेक्शन हुए उसी के हिसाब से लग रहा है कि पर शेड्यूल इलेक्शन होगा थैंक यू सर कोविडाची जी काल थैंक यू थैंक यू नॉट आंसर्ड सर प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना के अंतर्गत PMKVY 3 ये प्रोग्राम पूरे देश भर में मुझे लगता है 26 स्टेट में स्टार्ट हो रहा है माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के वर्चुअल मीटिंग से पूरे देश भर में 26 स्टेट्स में ये कार्यक्रम जो स्टार्ट हो रहा है
जो कोविड वॉरियर को ट्रेनिंग देने का ये प्रोग्राम है। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत इस प्रोग्राम गोवा में साई नर्सिंग इंस्टीट्यूट साखली में स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ एफिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड PMKVY 3। यानी वहाँ पे हर 21 डेज़ को 20 बच्चे एडमिशन लेंगे और हर 21 डेज़ के बाद उनको PMKVY 3 के अंतर्गत यानी कोविड वॉरियर बोल के सर्टिफिकेट दी जाएगी और उन्हीं लोगों को अस्पताल में प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि उसको कोविड वॉरियर बोल के वो काम कर सके। और डेफिनेटली मुझे लगता है इस तरह से गोवा को टारगेट मिला है कि कम से कम 1000 बच्चों को ट्रेनिंग देना है। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और भी इस तरह के सेंटर्स गोवा में स्टार्ट करेंगे, यानी कि गोवा के बच्चे कोविड वॉरियर बोल के काम कर सके। पहला सेंटर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में PMKVY 3 सेंटर्स जो साखली में आज उसका माननीय स्पीकर राजेश पाटनेकर जी के हस्ते यहाँ पे और देश भर में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के हस्ते सुबह से स्टार्ट हो रहा है। टोनी तुम्ही फेलिसिट करतले त्यांनी इतले व्हडले कोविडाचे केला सगळं लोक सांगता. Sir, one more thing. Your ministry is not clarification regarding that IR. Dilemma. No, the only for one channel you giving clarification, sir. साइड